सरपंच आनी सरपंच ऑफ वेरियस पंचायत्स इन कोट्टाळे कॉन्स्टिट्युएंसी हॅव गॉट टुगेदर फॉर अ प्रेस कॉन्फरन्स. कितें सांगपाक सोदता तूं आयज? पयले सुवातेर तुमकां आख्खे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीच्या नांवान मागीर मोगाचो येवकार. आयज आमी सगळीं हिंगा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसींतले जे 5 विलेजीस आहाय ते विलेजांतले थोडेशे रेप्रेझेंटेटीव एकठांय जावन आयज हिंगा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आयज मुख्य कारण म्हळ्यार आमी चोयलां की टायम एंड अगेन आमच्या MLAचेर एलिगेशन्स घातले. अँड रिसंटली काल एक व्हिडिओ भायर काडला ऑलेन्सियो म्हणटाय तेणें सेईंग लायक आमचो MLA कांय कोन्ना आनी डिफरंट थिंग्स. म्हाका हांव एज अ कोर्तालीम विलेजा सरपंच म्हूण म्हाका एकूच सांगपा जाय, द रिसंट इशू दॅट हॅज टेकन प्लेस वॉज तो ऊस पेटलो तो आमच्या कोट्टाळे विलेजान. द फायर हॅड टेकन प्लेस म्हाका दिसता 6 तारखे रातचे मोदयां रातीर तो जाल्लो. आनी त्या दिसाक न्हू म्हाका दिसता तुमी बीन तो ऑलरेडी कॅप्चर केलो आहा मिडियान. आमचो MLA ओडे सोर देखून सायटीर आसलो सकाळचे अर्ली मॉर्निंग आनी ते लायव्ह गेलोले. ते कोणाच्यान डिनाय करपाक जायना. ते जाच जायन सकाळ म्हणून ओडिसा जाच जायन ते आमकां देखून एक्चुली हॉर म्हळ्यार आमकां खबर आसपा जाय आसलो. इवन वी वर नॉट अवेर, बट आमचो MLA अलॉंग विथ द पंच ऑफ दॅट एरिया तांकां घेवन तो ऑलरेडी थिंग वचोन ही कॉर्डिनेटेड विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज. ओके. दुसऱ्या दिसा सकाळीं अगेन हांव पूण 10 वरांचेर थिंगा पावलां. म्हज्या पयला आमचो MLA थिंग येवन ही कॉर्डिनेटेड विथ द नेव्ही पीपल, ही कॉर्डिनेटेड विथ द PI, पुलीस फोर्स, तालाटी आमचो आसलो थिंगा, 5 मेंबर आसले. हेंकां सगळ्यांक घेवन तो आपूण जायन सकयल देंवन ते रानांत सकयल देंवन आपूण खूद वचोन थिंगा तेणी तांकां पुलीस फायर फोर्सा बी सगळ्यांक हेल्प केला. हांवें म्हज्या दोळ्यान दिला. आय एम द आय विटनस फॉर दीस. म्हाका तेका एकूच सांगूंक जाय आनी कोणाकूय जर तो विलेजान दिसता MLA पुलीस आजून देखून कांय इन्व्हेस्टिगेशन केलें ना, यू आर मोस्ट वेलकम टू द पुलीस स्टेशन, वेर्ना पुलीस स्टेशनार वसाय आनी यू आर ओपन द फायल्स. आनी आय थिंक द PI वील बी वेरी इन तुमकां ओपनली दाखयतलो कितें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा तेंचें आनी कितें. आनी तरी पूण कोणाक दिसता आजून देखून इन्व्हेस्टिगेशन चलना आनी कितें तो वेस्टेड इंट्रस्ट आहा, यू आर फ्री टू गो एंड कंप्लेन टू द पुलीस स्टेशन. तुमकां कोणें आडयलो ना. हे भाशेन प्रेस घेवन व्हिडिओज करून लोकांक मिसगायड करूं नाकाय. वी नो वॉट आर MLA इज डुईंग. आनी सगळ्यांक दिसती पडटा आमचो MLA प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी हें घेवन तें घेवन हें करना, व्हडले आपणागे शो मारना. ही इज डुईंग इट. एक पाटी आमकां सरपंच जायन आमकां देखून खबर आसना आमगे MLAन कितें केलें तें. 2-3 दिसान आमकां कळटा हें काम MLA लागून जाल म्हूण. म्हाका दिसता तें आमगे ऑलेन्सियो आहा तो बेश्टो आमगे MLAचे अनफेअर एलिगेशन. सो म्हाका दिसता तें इट इज नॉट रायट. सो हांव जे तो एलिगेशन घातला ऑलेन्सियोन ते सगळे फॉल्स आसा. बिकॉज तो ग्रावंडार केन्नाच आसना आनी सर सदांच ग्रावंडार आसता. सो हांव ताका सांगता एलिगेशन घालचे पयले फॅक्ट फायंड कर आनी बेश्टीच एलिगेशन घाल नाका. दुसरी कितें उजो सगळे कडेन लागला. आख्खे स्टेटीन एक कडेन उजो सगळे कडेन लागलेलो आसा. आनी तशें करून आमच्या सांकवाड्यानूय उजो लागलो. तेन्ना काल आमी सराक सायटीर वचून तें इन्स्पेक्शन केलां आनी सरान थिंगाय बी येवन चॅक केला आनी एश्युरन्स दिला रेजिडेंट्साक की तेजे वयर ऑलरेडी कारवाय चलता म्हूण.